Welcome to Garden of Glory. In 1 Thessalonians chapter 5, Paul reminds us to stay awake and sober, living as children of light while we wait for Christ's return. He ends his letter with practical instructions, encouragement, and a blessing of peace. थेसलोनिकरांक पावलूचें पयलें पत्र अवेस्वर 5 ओळी 1 ते 28. जागृतायेन सोमयाच्या येण्याक रावचें. भावां भयणीनो, हें केन्ना आनी खंयचे घडयेर घडतलें ते विशीं आमी तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणून. सगळें शांत आसा, कसलीच भिरांत ना. अशें म्हणटात थंयच आसतना रावून आसलोलें निसणटोण तांचेर येतोलें. जश्यो बाळोंतेराच्यो दुखी एके गर्भेस्त बायलेचेर अकस्मात येतात तशें तें निसणटोण पावतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. पूण तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी भावां भयणीनो काळोखांत नात. तुमी सगळीं उजवाडाची मनशां, दिसाची मनशां. आमी रातची आनी काळोखाची मनशां न्हय. म्हणटच हेरां मनशां भाशेन आमी न्हिदून आसची न्हय, पूण जागृत रावुया आनी सोगटांत मर्याद सांबाळुया. न्हिदतात तीं रातची न्हिदतात आनी बेबदिकाय करतात तीं रातची बेबदिकाय करतात. पूण आमी दिसाची मनशां आनी आमचें जिवीत मर्यादेचें जावचें. आमची छाती राखपाचें हात्यार जावं दी. आमचो भावार्थ आनी प्रितीमोग तशेंच तकली राखूंक आमचें शिरास्त्रोण जावं दी सोडवून जोडपाचो आमचो भरवंसो. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपोडची म्हूण न्हय, पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवून जोडची म्हूण आमचे सोरी देवाची येवजण. जेजू येतलो तेन्ना आमी मेल्लीं ओ अजून जिवी आसो ताच्या एकवटांत आमी जियोवचे खातीर तो आमचे पासत मेलो. म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यांत तशेंच एकामेकाक धीर दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ घोट करूंक वावरात. भावां भयणीनो, तुमचे मदें कोश्टी वावर करतात आनी सोम्याच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलयतात आनी तुमकां बरी बूद दितात तांची भिडा धरात. तांच्या वावराक लागून तांकां व्हड मान आनी अपुरबाय दाखयात. तुमचे मदें शांतीन चलात. भावां भयणीनो, शिस्त नासलोल्यांक शिडकायात. बेजुडांक धीर दियात. असोगतांक बळ दियात. सगळ्यां सोरी सोंसणीकायेन चलात. कोणेंच दुसऱ्याक वायटान फारीक करिना जावंक सोत्राय धरात. पूण जाता तितलें बरें करात. जावं तुमचेच मदें एकामेकाक जावं सगळ्या हेरां मनशांक. सदांच खुशाल रावात. थांबो नासतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळतात. पवित्र आत्म्याचे ओरगूण आडावं नाकात वो बिबाडू नाकात. प्रवाद्यांच्या संदेशाची बेपर्वा करू नाकात.
पूण सगळें तोपासून काडून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगळे तोरेचें वायट पयस करात. शेवटाचे ओत्रेक आनी नोमान. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णयेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचें आख्खें जिवीत ओतम्या कुडी सयत तो चुकी वेरेत सांबाळूं. तुमकां आपयल्यांत तो आपुणूच हें करतलो, कित्याक तो विस्वाशी. भावां भयणीनो, आमचेय पासत मागात. सगळ्या भावा भयणींक तुमच्या मोगाची खुणां दियात. हें पत्र सोमेस्त भावां भयणींक वाचात म्हूण सोमयाच्या नांवान हुकूम घालता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमचे सोवे आसूं. Paul begins with a call to be alert and self-controlled, for the day of the Lord will come like a thief in the night. As children of light, we are to put on faith, love, and the hope of salvation as our armor. He urges us to encourage one another to live in peace, to rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all things. We are called to test everything, hold fast to what is good, and avoid every kind of evil. Finally, Paul blesses the church, reminding us that the God who calls us is faithful and will keep us blameless until Jesus comes. Let us pray. Father, thank you for calling us to live as children of light. Help us to stay awake, to walk in faith, love, and hope, and to encourage one another as we wait for Jesus. Teach us to rejoice, pray, and give thanks in all circumstances. Keep us holy and blameless by your grace until Christ returns. In His name we pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.